हांवें पळयलां की बरेच जाण हे प्रायवेट थोडेशे कोर्सीस जे सुरू आसा तांकां परत 1.5 लाख 2 लाख फीज घेतात एविएशनच्या नांवाच्या सकयल तांकां नोकरी दिता म्हणून सांगतात आनी बऱ्याचशा जाणांक खंयसरूच नोकरी मेळना हें हांव मुद्दामून मेन्शन करतां। हे प्रायवेट कोर्साक कोणी जर एडमिशन घेवच्या पयलीं त्या कोर्साची वॅलिडिटी पळोवची, तो कोर्स आमच्या कडेन एफिलेटेड आसा काय कितें हो पळोवचो। हांव डिपार्टमेंटाकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिलां अशा पद्दतीचे जे प्रायवेट कोर्सीस सुरवात आसा हांचे व्हेरिफिकेशन एकदां पळोवचें आनी अदरवायज 1.5 लाख 2 लाख रुपया बेश्टी फीस घेतात आनी भुरगीं अननेसेसरी ते लोन काडून हे कोर्सीस घेवन ती बी बेकार आसा। आज सकाळची गजाल म्हाका एक भुरगें सांगपाक आयलें, बट ह्याच पद्दतीचे हॉस्पिटॅलिटी कोर्स आमच्या ITIत आसा जो 2 वर्सांचो कोर्स जो केल्या उपरांत 100% ताका नोकरी मेळटा। आमच्या एविएशन स्कील डेव्हलपमेंट सेंटरात परत एकदां नव्यान कोर्स जे सुरवात जातले मोपा हांगासर ते कोर्सीस आमी सुरवात करपाक घेतला। जेका जो इंट्रस्ट आसा जेणी त्या खातीर हांवें म्हटलां की इन फ्युचर तुमी जर सांगलें जाल्यार आमी दर म्हयन्याक न्ही म्हयन्याक 2दा सुद्दां आमी अशा पद्दतीचो टार्गेटेड ग्रुपा कडेन उलोवंक शकता। म्हणजे आमी एकदांच अशें न्ही, त्या ती फक्त तुमी टार्गेटेड ग्रुप म्हणजे प्रत्येक पंचायतीन जर एक 25 ते 40 यूथ जर एकी कडेन हाडून बसयले आसत जाल्यार 191 × 40 इतक्या भुरग्यांक आमी पणजेंतल्यान आमच्या करियराचेरूय वेगवेगळे मार्गदर्शन करपाक शकतले।